बाबाचे अमृताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बावा भयणीनो, आयचो विशय हांव संवसाराक देवाचें मिसांव. आमकां उगडास करता की देवान आमकां जण एकल्याक एका केरीत कार्या पासत रचल्यान. जेन्ना हे मिसांव आमी आपणायताव तेन्ना देवाचे सोडवणेचे येवजणेंत आमी भागीदार जाताव. जण एकल्याचे मिसांव आमी जण एकल्यानूच फुडें व्हरूंक जाता. ह्या मिसान भाग घेतना आमच्या मिसावांक विस्वाशी रावूंक आनी प्रमाणीकपणान तें फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आपली बरी खबर परगटूंक देव तुजो मोसो वापर करता. वागेवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन तो आनी हांव ताचे बरे खबरेचे परगटणार आसां. ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां ताची कृपा मागतना आमच्या अशक्ताय उडकून आमच्या चुकी लागून अपराधा लागून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सपुदेदाद देवाक आनी तुमकां बाबा पुणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांचेतून तळाव चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोवडो अपराध. हे बसत भाग्यवान सलास आगवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबा पुणिनो बरे खातीर आमच्या सवेस्पराक देवा लागीं विनंती करात. सूर पोदेदाद देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ची मागणी इंते सवा गोरसो घेवन ह्या पवित्र जाग्यार ह्या सांताच्या पायसाशी आयले. सगळ्या भक्तीन ह्या वेळार ही मागणी तुजी गरज जो कुटुंब तुजो वावर सगळे ह्या वेळार देवाक भेटय. आयज आमकां गोंयकारांक एक म्हत्वाचो दीस. आमच्या गोंय राज्याचो मुक्ती दीस. आमच्या गोंया खातीर आमच्या सरकारा पासत दर एका नागरिका खातीर आमचे श्रिश्टी पासत आनी आमच्या फुडारा खातीर मागुया. आमचे पासत मागात म्हूण थोड्यांनी आमकां सांगलें आसतलें. तांचोय उगडास करून तांचेय पासत मागुया.
चोर पदवेदार देवा शबुताक जोल्म दिवच्या एका आकपारीक तुवें वेचून काडली आनी एपुरी शे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवचिली तुज्याच देव सैमाचो तुजो पूत आमच्यो सोक्त मनशा सैमांत जल्मलो म्हूण अखोंड आनी थीर भावार्थान सोत मानून ताका सगल्या काळजान वंदूंक आतांच्या जल्माची बरोप कोतकोतीत भोगतीन समारंभूंक आमकां तूं कृपा दी ह्या मागता त्याच आमच्या सम्या शबुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुगोरो देव जे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी रासवत चलयता सासाच्या सासनाक आमेन. फुडाऱ्यांच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी झोरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो ताचें नांव मानोआ ताची पोतीन वाचटी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूक नासलें सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हळें पळय तूं वाचटी देखून तुका भुरगें बाळना पूण आतां जावन बरीच चोत्राय धरून राव धाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका कित्याक तूं गोरबेज जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यान तावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचातली फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरचेक निवारूंक तो सुरू करतलो तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें इतलो तेजवून तो दिसतालो तो कुयतान आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना पूण ताणें म्हाका अशें सांगलां तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आतांच जावन धाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका कित्याक आवयच्या कुसव्यान तावन मरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचातली ते वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा सगळीं म्हणया म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा सर्वेस्परा म्हजें खडप जा म्हाका आसरो दी म्हजो किल्लो जा म्हजो जीव राख तूं एकलोच म्हजें खडप म्हजो किल्लो देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार जबाब म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा दोनया तूं एकलोच म्हजो बरवासो म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास जल्मा तावन तुजेरूच
पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब: म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाखाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट कोत्तलो. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओच्चोराचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब: म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. वर्सां मुखार खुणा करून दवरलोलें जेसीएचें मूळ तूं काळाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. Sorvespor Domce sove aso. Domce sove aso. Luca pormone Gesù Christa Cesciu vortoman. Ui matuka somia. Judeaco raza Erod राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगड्याचो जाकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे खोळयेची. चुकयनासतना दोनयाच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांचटी आसली आनी दोगांय म्हातारी पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें. आपल्या वांगड्याचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सोड पडलोली देखून धूम जळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूम जळोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें कोत्तालो. धुपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलोलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियास घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियास तूं भिवू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुवांव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगोट्टलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लांगरें कितेंच तो पिवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच थावन तो पवित्र आत्म्यान बदतलो. इस्रायलाचे संस्थींतल्या जायत्या जाणांक दोनया ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटावंक, खालती न्हय तांकां धर्मवंत मनशांची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक परजा तयार करूंक तो एलिजाचें मन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पत्नी म्हातारी पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशीं धाडला. ही म्हजीं उतरां खरीं जावचो वेळ पावतोच तुवें ती स्वत मानली नाय देखून पळय, तूं मोनो उत्तलोय आनी ह्यो वस्तू गोडो वेळ तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतले म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्नानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो.
तो भायर येतोच तांचे लागीं उलोवन ताच्यान नजो जाली देखून पवित्र स्नानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली आनी मोनो उरलो म्हणटच ताचे लागीं कुर्बानीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुट्टेचे दीस बत्तोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पतीन गोरबेस्त जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मोदें भोगलोलो बेमान म्हजे वलो पयस करूंक देवान येवजिल्लें देखून म्हजें सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोगानी तुका क्रिस्ता. आदवेंताच्या काळांत आमी आसा आनी ह्या दिसांनी ह्या काळांत आमी जायतीं क्रिसमस कॅरल्स आमी म्हणटा आनी तातूंतलें एक म्हाका उगडास जालें. आयचो नियाळ कोत्ता आसतना मारये मातेक बाळोक जाला. एक बरें कॅरल मारये मातेक बाळोक जाला आनी ह्या रचलोल्या कॅरलान आमकां भितर मेवता बरीं उतरां. तातूंतलीं 2 आमकां नियाळाक गरजेचीं. धोल गो पाना हास गो फुला. धोल गो पाना हास गो फुला. कित्याक पासत कित्याक मारये मातेक बाळोक जाला. जेजू क्रिस्त जल्मला. ओगोच्या बाबा भयणीनो आयचो विशय मी उगडास करुया आनी एक पावटी आनी तो म्हटल्यार देवाचें मिसांव आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितान स्विकारूंक आयज आमकां उगडास कोत्ता आयचो विशय. आनी देवाचें मिसांव बारीक तर आमी पयलें जाल्यार आमी जाणां आमच्या धर्माचें मुख्य सोद बाप पूत पवित्र आत्मो हे तेग जण पूण तेगूय मेळून एक देव घडटात आनी तेगांयचें तेग जण म्हणटा आसतना पूण एक देव म्हणटा आसतना तांचें खेरीत एकल्याचें आमी मिसांव पळयता. देवान सुरवातेक स्वर्ग आनी संवसार रचलो. गॉड इज द क्रिएटर अशें आमी म्हणटा. त्या उपरांत जेजू संवसारांत आयलो. ताणें संवसार सोडयलो. इज द रिडीमर अशें आमी म्हणटा. आनी त्या उपरांत जेजून बसायलोलो पवित्र आत्मो तो आयलो आनी ताणें आमकां उजवाड दिलो. ताणें आमकां वाट दाखयली. जें जेजून केलोलें तेंच परत आमकां सगळ्या फुडल्या पिळगेक तो आमकां दाखयता. एनलायटनमेंट आमकां दिता. आमच्या काळजाक आमच्या मनाक आमच्या जिविताक उजवाड दिता. तो जेजून दिलोलोच तोच वाट दाखोवपी पवित्र आत्मो. म्हणटकूच तांचें एक जाणांचें एक खाशेलेंपण आनी ते तेगूय जाण तेग जण खरें पूण एकूच देव हें म्हणटा आसतना तांचें खेरीत जेजूचें खाशेलें मिसांव संवसारांत म्हटल्यार संवसाराची सोडवण करपाक. इस्कॉलान केन्नाय आमी तर उगडास केलो जाल्यार टिचरी केन्नाय म्हणटात वो आमच्या घरान पासून आमी केन्नाय आमच्या गोरच्यांक वा आमच्या भुरग्यांक केन्नाय म्हणटा वो केन्नाय आमच्या इश्टांक पासून आमी केन्नाय म्हणटा कसलीं उतरां खोर मारेकार सोसूंक जायना तसलीं उतरां. यू आर गूड फॉर नथींग. यू आर गूड फॉर नथींग. आनी केन्ना केन्नाय आमी इतलीं खोर उतरां म्हणटा तसो नियाळ ताच्या दुसऱ्याच्या जिवितान कितलो वायट जाता तो तें सगळें चिंतून चिंतून मागीर सांडलोलो जाता. नाकाच दिसता संवसार. जिवितान पर्पज ना, एमूच ना, कांय कितें करपाक नाच अशें सजमता थोडो मनीस. मोगाच्या बाबा भयणीनो देवाचें खेरीत मिसांव आहा सगल्या फाटल्यान फातरा फाटल्यान पासून आनी खंयचीं झाडां पेडां आहात ताच्या फाटल्यान पासून सुकणीं सावजां आसात दर्यांत नुस्तें आसा सगल्यांक सगलीं देवाचें नांव वाखाणूं सगलीं हें आमचें आशा मिसांव आनी तें म्हणल्यार देवाचें नांव वयर काडूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो हें म्हणटा आसतनाच्या वाचपांनी आमी इल्लीशीं नदर मारया. दोनूय वाचपां जायतीं भितर सिमिलर आमकां पळयता आमी. पयल्या वाचपान मानोआ हाका ताची पोतीन आसा आनी ताका भुरगो जो जल्मता तो म्हटल्यार सॅमसन आमी म्हणटा पयल्या वाचपान. जायत्या आडकोडींनी कश्टांनी जाणटी पिरायेर आनी तशेंच भाशेन आमी पळयता
शुभ वर्तमानान हीच खबर जी जाकारियासाच्या जिवितान घडटा ती आनी जेजूची खबर आमी जाणाव जल्माची कसल्या आडकोणींनी जेजू जल्मलो आनी जायतीं उतरां पयल्या वाचपान आसात तशींच आमकां शुभ वर्तमानान मेळटात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, हातूंतल्यान आमी सजमूंक जाता तें म्हटल्यार कितें, देवाची येवजण जण एका मनशा फाटल्यान आसा, पूण ती आमी सजमूंक केन्ना केन्नाय घुस्पतांव आनी आमी केन्नाय म्हणटा सायबा हें म्हाका कित्याक हांव आमकां सजमना देवाचें गिन्यान. त्या पासत आमकां गरजेचें तें म्हटल्यार ल्हानविकाय, ह्युमिलिटी. हें गरजेचें, कित्याक आमच्या जिवितान घडटात त्यो वस्तू आमकां सजमनात तेन्ना ल्हानविकायेन इन ह्युमिलिटी आमी एक्सेप्ट करूंक शिकूंक जाय जिवितांतलीं वादळ मोडां जी आमच्यान चेंज करपाक जायनात, जी आमी पत्ती करून आनीक बरेंपण भितर हाडूंक जायना, तांकां आमकां इल्लीशी ह्युमिलिटी जाय देवाची मांडावळ मानून घेवपाक. सायबीण मायनूय म्हणून कितें केलें तेंच केलें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पड म्हण ही तिचीं उतरां. बागेन फ्रांसीस शावेरान म्हणून केलें कितें तेंच ताका धाडलो. मिसांवाच्या वावराक ताणें आपलें मिसांव जें देवाचें मिसांव ताका धाडून देवान केलें तें ताणें फुडें व्हेलें. आमच्या जिवितान कसल्याय आमी परिस्थितीन आसूं एक स्वता उगडास धरूंक जाय आनी तें म्हटल्यार आमकां जिवितान रोजल्यान देवान आपलो मोग करूंक, आपल्याक वळखूंक, मेल्या उपरांत स्वर्गार आमी देवासोर शिंपावंक. त्या पासत देवाची येवजणेक आमी उक्ती रावता आसतना कितें आमी देवा लागीं मागुया आनी आमी कितें करुया, पयले सुवातेर आमी सहकारी जावया, कोऑपरेट करुया देवाच्या मिसान. सगळे फावटी तुजोच प्लॅन देवा फुडल्यान घालून हो प्लॅन पास करून दी अशें आमी म्हणूंक जायना. देवा लागीं सगळो आमचो प्लॅन हो पास करून पत्तो म्हाका दी. थोडे फावटी देवाचो प्लॅन तुज्या जिवितान घडटा तो तुवें एक्सेप्ट करूंक शिकूंक जाय. आनी ह्युमिलिटी म्हणटा आसतना हें कोऑपरेशन, हें सहकारी जावप देवाच्या येवजणेच्या वावरान. दुसरें म्हणल्यार आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. सायबीण मायन विस्वास दवरलो, जाकारियासान विस्वास दवरलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान देवाचेर विस्वास गरजेचो. बाबार्थ की आमकां देव केन्ना साडचो ना, देव आमकां केन्ना सोडचो ना असलो भरवसो आमकां आसूंक जाय. आनी तिसरें आनी गरजेचें म्हटल्यार स्ट्रेंथ, शक्ती. आमच्या जिवितांतले कोश त्रास वडवडे आमचेच वस्तूंकी फुडें व्हरूंक आमच्यान जावचें नात. आनी त्या पासत आमकां आदार जाय देवाचोच, पवित्रित्वेचो. कित्याक पासत, कित्याक ताचेंच लागच्यान आमकां सगळें मेवता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमकां एक सदांच उगडास दवरया, आमच्या बोडाचेर पातयेवन रावल्यार देवाचो प्लॅन आमच्या जिवितान जो कितें आसा तो आमी फुडें व्हरूंक पावचे ना. पूण आमकां गरज आसा देवाच्या बळाची. आमी सजमोया. आनी हें म्हणटा आसतना आयज जो आमी उगडास करता 19 डिसेंबर गोवा लिबरेशन डे, आमकां सगल्यांक सुटका आसा. आमच्या जिवितांत असली सुटका मागुया की आमी देंवचाराच्या दुस्मानाच्या ताळण्यान लबडो ना जावंक. आमी सगळीं देवाची मांडावळ, देवाचो प्लान जो कितें आमच्या जिवितान आसा तो आमी ओळखून घेवंक, मानून घेवंक आनी ताचे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिविताचे हाशा मिसांव एक एकल्यान आमी फुडें व्हरूंक भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मिसान देवाचो आदार आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. देवाची मिसाव आमचें करूंक ताचीच बळ आनी कृपा थोडी आमची मागणी ताका उबारून ह्या वेळार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे साणवायेन आनी पदवेन भरून जेजूच्या मिसांव फुडें व्हरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. Noia.
सरकारी फुडाऱ्यांनी देवाच्या आदारान आपलो राजकारभार स्वतान आनी मोगान चलोवंक आनी सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमी लौकिकांनी देवान आमकां दिल्ले मिसांव जबाबदारेन आनी मोगान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. सगल्या मिशनरांनी आपलें कार्य भावार्थान मोगान बरवाशान आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान फलादीक करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. बाबडीन वेळार आमचे दोळे दाखवया. ची मागणी घोसूक घेवन आमी आयल्यात. परत त्या वेळार त्याच देवबापाक सांगुया. तुजी पिडा, तुजी असोगताय, तुजी गोची, तुजी सोयरी, तुजो वावर, तुजें शिकप ह्या वेळार देवाक उबर. किरीत भाशेन सांकवाळची आमी भाव भयणां ह्या गोंयच्या सायबाच्या पायसशी आमी आयल्या. सांकवाळच्या गांवचेर पयस सुबेचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. आमच्या गोंया पासत राज चलयतल्या खातीर दर एका नागरिका पासत आनी आमच्या फुडारा पासत मागुया. मोगाळ बापा, ह्या मागण्या बरोबर आमच्यो एक खासगी मागणी आनी घोसू बकरून जे आमी मागूंक नकळो ते तुका आमी उबारता. आक्वा मारियो देशी गोंयच्या सायबाच्या मसतीन तुज्या दोळेपणान तुजें बरेपणा आमकां तू दी. उर्बेवून तुज्या मिसावाचे आमकां बागेली कर. हें मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Solo,
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तशें जा म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण बाळे बापा, शिवेदीचेर आमी दवरल्यात ती देणी मोयपासंत मानून घे. आनी तुज्या उसोक्त भुरग्यांची भेटोवणी तुज्या ओगोणीत पदवेन तूं पवित्र कर. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारया. आमी ती सर्वेस्परांत बांदता. सवेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सवेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासाचे देवा, सोरकाळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगोटले. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सोर दोलबारा सगाती चे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी करता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्र पळाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसुंवेच्या आदी तारुंडो घेतलो. कदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सवेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासतो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सवेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रोगत. पातकांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे बासत आनी समेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. Mavartaco porgotoja. Tuncia corsani bunojivo bona volni. Tu elanka sorojni soja.
संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविता सुंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतल्या आम्हा सभेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपदवेदार बापा सोरवंदोलानी वैभव तुका सासाच्या सासा. आनी आमच्या सुवर्णराच्या आज्ञा मनात धरून ताजे प्रार्थोन आमी सगळीं उच्चारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवा. सबस्परा सो वायटांतली आमकां निवा. दाखोवऱ्या जिवितांत सबस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकाळी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पोरमोडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोमे शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
हीच ती देवाची शेळी असो जेसू जो ताच्या मिसावा तुका आनी म्हाकाय भागीदारां तो कोत्ता ताची मिसां फुडें व्हरूंक आमकां तो बोळ दिता. बोळ आनी गोठाय दितल्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सगलीं सुबाकी. सुम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया. सोर पुजिदा देवा आमच्या मोगळ बापा, ज्या हातांतली आमी घेतल्यात त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरल्याय ती देणी आसूंक तूंच आमकां करपा दी. अशें आमच्या सुवर्णराचो जोल्म नितोळ आनी निर्मळ कालसांनी समारंभूंक आमकां तूं फावो कर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. आयज मिसाची भेट समारंभल्या पाद्री कॅनेथ टेलस ताका आनी सहबलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरार आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 हे मीस इंग्लीश भाशेन. खुमसराचे पांडाल तुमचे दावे वाटेन आसा. खुमसराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बाजलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी ते घेवन येता 20 रुपयांक. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नाताळाचें दोबाजीक मीस आमी समारंभतल्यो. आमचे आर्चबिश भौश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दिनाल फेर्रांव मिसाचे यजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर 9व्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समारंभतल्यो. मोगाळ भाव भयणो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोद्यांनी मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर तावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखयलो जातलो. उबी रावया. सवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागुयात.
आनी सोर पुरिदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमच्या कुटुंबाचेर भोग करून हे आमच्या गोंयचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे मिसांव फुडें वतली सहभागेली जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे मुलुमकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून घुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यांक आपणाक जाय तें मागचें. आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco